विन्सन ग्राफिक्साची फिल्म अँड मिडिया अकादमी 3 जूनासावन सुरू जाता. कोर्स जुलयाच्या दुसऱ्या आठवड्यासावन सुरू जातले. गोयचे फिल्म आणि मिडिया मळावेले नामनेचे तज्ञ ह्या अकादमीत इन हाऊस फॅकल्टी म्हणून मार्गदर्शन करतले. उक्तावण सुवाळो पोर्तायश मळ्यांत जातलो. फामाद फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली उक्तावणाक आसतलो. आम्ही फक्त 20 भुरगे एक्सपेक्ट करतात. म्हणजे याच्यापेक्षा चढ भुरगे आम्ही म्हणजे घेवचे ना. पहिलो ग्रुप 3 जुनार जातले आणि रिनाउंड फिल्म मेकर डायरेक्टर संजय लीला बन्साली इनॉग्रेट करतले 5 वेन्यू म्हणजे अकॅडमी फॉन्टेनस चॅपल आहा त्याच्या सायडीकच आसा. डिटेल एड्रेस फोंतायश अपोजिट पेंजीम कम्युनिटी सेंटर आसा न्हय त्याच्या समोर आसा. 5 इनॉग्रेशन जातले 3 तारखेक आणि कोर्स सुरू जातलो सेकंड वीक ऑफ जुलय 6 म्हयन्याचो. फिल्म अकॅडमी विन्सन ग्राफिक्सान सुरू करपाचे चितला आणि त्याप्रमाणे ती जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू जाता. फिल्म स्कुलाक जे एक्सपर्ट्स असतात, जे शिक्षण दिवपी आसा, रिसोर्स पर्सन असतात, ते फिल्म इंडस्ट्रीन काम करपी नामवंत असेच असतात. UPIला 10 वर्सां जाली तरी आमी म्हणटाले अजून फिल्म कल्चर हांगा तयार जावंक ना आनी ताची फाटली कारणां कोण सोदूंक लागताले. खरें म्हळ्यार गोंयकारांनी बॉलिवूडाक खूब नांव काडिल्लें आसा. तुमकां खबर आसतली हिंदी सिनेमाचे मळार आमचे संगीतकार जावन गेल्यात, एडिटर बामन भोसले सारके एडिटर जावन गेल्ले आसात, म्हणजे वावर करून गेल्ले आसात. संगीतकार जर तुमकां खबर आसा. पूण अशें आसून सुद्दां गोंयकारांचें इतलें योगदान बॉलिवूडाक आसून पासून गोंयांत फिल्म कल्चर ना अशें एक बोवाळ जातालो. तातूंत तथ्य आसा. स्कूल आसचे एक बरी अकॅडमी आतां सुरू जाता आनी एक बरो इनिशिएटीव घेतले खातीर हांव ज्ञानेश ताचे अरुण गुप्ता आनी बाकीच्यांची सगळ्यांक परबी दिता. बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी अंडर 21 फुटबॉल सर्त पुणे FC जिखले. मंगळारा सांजे जाल्ले फायनलींत पुणेन धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक मारले. मॅच धुळेर ग्राउंडार नव्याच बसयल्ल्या फ्लड लायटीच्या उजवाडांत जाली. बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफी पुणे FCची. The winners of last few tournaments. Trophy has been brought. GCA साफ करची म्हणून नामदेव फट्टे सारखेल्या आदल्या फामाद क्रिकेटरांच्या फुडारपणाखाला रणजी प्लेयर आणि आदले पदाधिकारी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक मंगळारा मेळ्ळे. हालींच GCAत कोट्यांचे फ्रॉड जाला म्हणून उक्ताडार आयला. फ्रॉड करतल्यांक धरचे, तांचेर एक्शन घेवचे आणि पयशे वसूल करचे म्हणून आदले क्रिकेटर मागतात. किडस आसा पळय सगळें तर आमचे रिक्वेस्ट करपाक आयले CMाक की एक इंडिपेंडंट इन्वेस्टिगेशन जावचें. तातूंत 2 एक्स क्रिकेटर आनी तांचो एक IAS ऑफिसर. कित्याक क्रिकेटर्स आर इन बेटर पोजिशन टू इन्वेस्टिगेट. कित्याक ट्रान्जॅक्शन कसली क्रिकेटा बद्दल आहा ते क्रिकेटर्स समजूं शकता. कळ्ळें न्ही. आनी जे आतां आमकां जे बरोबर जे क्लब्स आयल्या पळय तेवूय सपोर्ट करपाक तांचोय कितें कॉज आसा. तांचे जे क्लब्सांचे ते नॉमिनेशन्स आसा पळय तांकांय तांच्यांनी की सांगलां की जे ग्रांट्स येता पळय ते तुमी ग्रांट्स तुमकां मेळपाक ना. तांचेच जे कोणचे फेवरेट आसा पळय तांकांच ग्रांट्स मेळटा.
सो ते तांचो इश्यू आसा आनी हो आमचो इश्यू आसा. आमचो फक्त फेअर इन्व्हेस्टिगेशन, इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन बाय द IAS ऑफिसर अलॉंग विथ 2 एक्स क्रिकेटर्स. हो जो करप्शन जाला आमी CMाक सांगला नॉट ओन्ली यू हॅव टू रिकवर दॅट अमावंट प्लस हांकां कितें तरी पनिशमेंट जावपा जाय. We are requesting for a fair inquiry. Oh, exactly. सध्या आनी एक गोष्ट सांगपाक विसरलो की आमी एक असोसिएशन फॉर्म केलो ऑफ एक्स रणजी वेटरन्स क्रिकेटर्स. ओके, तातूंत आमकां ऑलरेडी ह्या शॉर्ट नोटिसान 45 एक्स रणजी क्रिकेटर्स मेळ्ळे आनी ते आमचे मेन ऑब्जेक्टीव इज टू डेवलप क्रिकेट इन गोवा. आनी दुसरें वी वील एक्ट एज अ वॉच डॉग अगेन्स्ट एनी न्यू कमिटी दॅट इज बींग नेक्स्ट जी आतां कमिटी येतली तांकां एक लायक अ वॉच डॉग म्हणून आमी आमचो ऑब्जेक्टीव आसतलो की बाबा आमचो जो पयसो क्रिकेटीक येता तो क्रिकेटीक लागून खर्चोवपा जावपा जाय. हें हांगे बॉल्स भरपाची न्ही. हें जें कोणें कितें केलां पळय हें प्रॉपर इन्क्वायरी जावन हांकां तें पनिशमेंट मेळूंक जाय. आमी नांवां घेना, कोणें घेतलां आमकां खबर ना, कोणें करूं कितें जें कर्म जालें पळय GCAन जो पयसो क्रिकेटीक येता तो क्रिकेटीक वचूंक जाय. हें हांगे बॉल्स भरपाक क्रिकेट ना आमची. हें कितें GCAचें ATM मशीन जालां पळय तें बंद जावंक जाय. आमची इतलीच मागणी की आमी सगळे क्रिकेटर्स बरोबर आसतले, बरी कमिटी आसतली, आमी बरोबर आसतले. जे खंय चोरपा लागले आमी बडी मारतले. हे खबरांचें हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.